मंगलम भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्यामं रविन्ममितदीथितिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। देश धर्म संस्कृती ह्या विषयाचे गौरव आसूक जाय ह्यासाठीचे दुबई पैस ದುಬ್ಬವು गेलेತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಗೆರೆಬೇಕು, ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೇಶೀಯ म्हणजे ಭಾರತವಾಸಿ लोकांक चांगले तरी शिक्षण मिळका. विद्ये ಎಂದರೆ ಮಾನವನ विकासದ साधन. चांगले शिक्षण घेऊन चिरडवा नाही, बरी नोकर संपादन घेऊ का जीवन मार्गाचे शिक्षणही जातो तरी संस्कृतीच्या विषयांत विसर पडूनच धार्मिक विचारांत आध्यात्मिक निष्ठा असं घडवण्यासाठीही दुबईतून राविल्या काही एक सदभिरुची सदभिमानी समाजा विषयांतून सद्ग्रहस्थानी जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारिक चांगल्या व्यवसायमूलक द्रव्य संग्रह केले जाऊ का त्यासाठी भारतांतून पैसे नाही तो दुबईतून पैसो वही नरशिव ऐका पैसे दुबईलो व्यर्थ जावचा ना. ह्याही तत्वाचे रे त्याने एक विश्वस्त म्हणजे एक समूह कोर घेऊन ट्रस्टशे कोरनो ताजे वार्षिक उत्पन्न भारतांतल्या तत्रापि तक्कट्टे ह्या परिसरांतल्या आमगेर सारस्वत समूहाक चढता येन चढ म्हळ्यार म्हणजे एक स्कॉलरशिप दिवका म्हळ्यासाठी त्यांनी ही केलेली सत्संकल्पना ही आताची कार्यकर्त्यांनी धर्मदर्शी पदावयल्यान उलोवन दाखयलें आमकां मनांत जालें. स्वाम्याल वास्तव्य मंगळूर मठांत आसताची स्वाम्या मुखार हो एक कार्यक्रम चलो सुचो अशी एक सद्भावना ही व्यक्त करीत आमगेले 15 दिवसां पयलें एक गृहस्थ येवन उलोवन गेलो. ताका सांगलें बरें तुमगेलें तें सगळें वाचनाक सम मेळका, मास्टर ऑफ सेरेमनी म्हणून सांगा तागे हातान दिवका. तो कार्यक्रम खंय दिवसाक तुमकां सुटेबल समय प्रज्ञा आज हांगा 6 घंट्या दुसरे कार्यक्रम आसा 6 घंट्या भितर हें डायस सोडून दिवका जीचे 6.5 घंट्या स्वाम्यान पाठाकय वचून बसचें आसा. 8 घंट्या भितर स्वाम्याल महापूज जाता आयची एकादशी निमित्तान. म्हळ्यार समय प्रज्ञा ही गांतून घेवच्याक सुलभ जाता. टायम शेड्यूल आसता. टायम शेड्यूल ना जाल्यार आई लोक अर्ध तास रावलो 2 तास रावलो म्हळ्यार तांणी बेजारताची आनी स्वाम्याकय पुरसत ना जाल्यार स्वाम्यान येता म्हूण सांगलां आमी, स्वाम्यान येता म्हूण सांगलां वय आमगेले येयल कामत येवन बसला वय स्वाम्यान येता म्हूण सांगलां म्हणल्या नंतर लक्ष्मण खंय उरो रामाल उपासक स्वाम्यान देवा कुडां बसल्यार लोकांक कळटा स्वामी देवा कुडां आसाची, स्वामी माळेर आसाची, स्वामी आयिल्ल नाची म्हूण दिसनच न्हय. हे तक्कटे वय तक्क कट्टेಬೇಕು तक्क म्हळ्यार योग्य कट्टे कट्टिಕೊಂಡಿರಬೇಕು. कोणकी एक गृहस्थ येयला आमगेले तरी हांव म्हळें बरें सर आमगेल्या नरसिंह प्रभूक मेळ म्हळ्यार सर्व ही गौरवानय चलोवन घेवचें आसा. त्यासाठी तूं तागेलें मेळ त्या तरेन 5 दिवसाचो हो एक वेळ समगांतून आयिल्लो. सांगतना ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ आमके उजता आमी गुंगोळ्ळी तक्कटेच्यान एक 25 किलोमीटर सकल शापूर हो गांव मागीर वयर 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 आमगेलें SV हायस्कूल सारस्वत समूहान बांदिल्लें तें 1945 तूं. टोटली स्वाम्यांकय थंय शिक्षण जालां, आमकांय शिक्षण जालां. स्वाम्यान थंय लायब्ररी हॉल बांदून दिलां. गोंगोळेकार स्वामी गोंगोळेकार न्हय स्वामी जगाचे तरी गोंगोळेकारांनी येवन सांगलें स्वाम्यान एक नांव उरका कसल्याक ज्ञानार्जने ಮಾಡಬೇಕು, ज्ञानವಂತರಾಗಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಲಾಗ स्वाम्याल नांव आसताय. तशीं जे आमी येल्लापूर मठांतू 350 वर्सां पयलेचो
मठ थंय उभारिल्दला आमगेल्या हातानं उभारिल्दला सुंदर असं मठ ಹಂಗೆ ಕಸಿ हो मठ पळयल्यार एक ತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳ ನಿವೇಶನ सेंटर ऑफ द टाउनशिप वय श्रीपाद ऐक सेंटर ऑफ द टाउनशिप गाडी पहिले दिकानं राबवेत ह्या दिकानं राबवेत स्वाम्यान दोन्ही बाजून जाग सोडून दिला हांगा वय मठ बांदूंक येवका जर जाल्यार म्युन्सिपाल्टी कायद्या प्रमाणे सेटबॅक खंय आनी दिल्यार कृष्णार्पण तो जागो कृष्णार्पण जावनूच डॉक्युमेंट घेतला कृष्णार्पण दिलो जागो मात्र पार्किंगाक जाग जावका आशिल्लो आमगेली ही सगळी सृश्टी करून घेतना ಸಮಿತಿಯನ್ನು त्या वेळावेळी ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥಾನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಿವೇದನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು जाऊना जाग दिल्यार इचार तुमकां 400 स्क्वेअर फूट रनिंग फीट 400 लेंथ हातूंत आमगेलो हे दिकान 16 फूट गेला पेल दिकान 12 फूट गेला पुरा गेला जाग धरल्यार 376 पुण्य आसा आमगेले तांत कॉम्पॅक्ट मठ वास्तू पेल दिकानं रस्तो आसका हे दिकानं रस्तो आसका दोन्ही सायडान तुही लोकांक रावच्याक गाडी थांबोवच्याक स्कूटर येयना खंय राबोवचें रस्त्यार दवरल्यार दुखून वता दुसरें कसं की वाहन रस्तो चुकोवन वय आयडियल जावका बा कसले संकल्प आयडियल आसतात ते तशें जावन तो भितर आमी जाग घेतला येद्राकाय मस्त जाग सोडला फाटल्यान ही जाग सोडला सांगच्या कारण कितें टाउनशिपांत असले तरेचे सौकर्य दवरना जर जाल्यार मठाच्या ही प्रतिभेक नुप्र पडता त्यासाठी आमच्यांतुल्या कार्यतत्पर समाजांतुले म्हळ्यार स्वाम्यान नियुक्त केलेले तरेचे धर्मदर्शी आतां हांगा एक धर्मदर्शी आयला राब रे तेन्ना पाळू हो लांबू आसा शांतीकुंज सेवाश्रम मठा तर्फेन उबारिल्लो जाला थंय 3 तरेचे विस्तार आसा तागेल्या हातान तुवें आयकून घेवूं जाता ताका उलोवया आमकां 6.5 घंट्या भितर भायर सरका म्हणटना हो मुंबयचो फायच फंक्शना म्हूण आयला 5 दिवसा स्वाम्यालें भाशण आसा थंय बसून करते होड्डमाळेर म्हणटा होड्डमाळ्याची लांब उलो का म्हणटना 5 दिवसा पळया ಜ್ಞಾಸ್ಯ ಆನಂದಮಯಂ ಜಗತ್ ಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನಂದದ ಸೆಲೆಕೆ ನೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮವರು ಸಾರವಂತರು ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ಹಿರಿಯರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ದ್ರವ್ಯದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅವರು 42 लोकांक स्कॉलरशिप दिलें 5 लाख वयरी चेडवांक प्रोत्साह धन दिलें जाता म्हणटना आमी लायब्ररी हॉलाक व्हडले स्वाम्यान पयशे दिल्याची गोत आसा आमकां कांय 56 इसवेन 3000 तेन्ना भांगरा पळोवनाका 60 रुपया गिनाकी कितले जालें पळया 60 बागशिल्ले 50 पवन भांगर जालें आत्तां भांगरा किंमत कितली जाली 50 पवनाका 400 ग्रॅम इंटू 3000 12 लाख रुपये जावचा पुरो अंतू आमगेलो हेडमास्तर थंय हेडमास्तर कशी उरो तरी आमगेलो चेडवा एनकरेज जावका लायब्ररी आनी लायब्ररी न्हू ही आमगेलोच एक तरेन आसत पूर्वाश्रमा संबंध सांगचे एक व्यवहार धार्मीक येतित्वांत येवच्या नज तरी व्हडली स्वामेलोची व्हडली भयणील बाम म्हणतो लायब्ररीयन आमगेलो चेडवा सोदून तांकां दावका तरेचे ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಧರ್ಮ ನೀತಿಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಧರ್ಮ ತಿಳಿಬೇಕು ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ बरी अशें पुस्तक सिलेक्शन करून अरे हें वाचूं येत तुवें हां तशें म्हण पुस्तक मुखार दवर न्हू ते पुस्तकाचेर सही मार्क येता न्हय हां अमूक दिसा इश्यू केला भितर येयलो पळय परत भितर येयलो म्हण कोरका कितले दिवस दवरून घेतला ताणें पोर गेल्यार पयशे भरका लायब्ररीक हेडमास्टरूय तशींच मैथमेटिक्स गणितवू सर्व ज्ञानकू मूलक ताणें सब्जेक्ट सोडोवचे आयल्यार पयर खंय की एकदां संदर्भार सांगलां हांगा सोडोच एनालिसीस स्टाईल आसता की ना पारा वायज एक सूत्र 13 सुत्रां भितर कॉम्पोजीट मॅथ्स सुधारणे तशें आतां सूत्र मस्त जावच्या पुरो तेन्नाची ಫೌಂಡೇಶನ್ म्हणटा 13 ಸೂತ್ರಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸುಗಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು कजने तो बॉर्डर बोरोन दाखयता आशिल्लो मेन सूत्र तदनंतर कितें तांचो सब सेक्शन्स आसाची ती क्रमान सोडून उत्तर समय ಈ पर्यंत ಬಾರ್ಡರ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿ. ನೀವು ಇದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ मिळतशी आणि सॅम्पल दाखयला ताणें आई परत दाखयतो पराक दाखयता म्हणल्यानंतर उरील धांतो 3 ताण सोडून दाखयला म्हणल्यानंतर ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. अशे तरेन तागेले क्लास चलता आशिल्ले. सांगचे तात्पर्य एक मास्तर बरेची समजणारे समजून देणार तरेचे असतात. आता आमगे 71 वर्ष तरी त्या मास्तरान शिकयले पाठ आत्ताय मात त्या गच्च बशिला समजा. मास्तर बरेशे तुमून चेडूं बरी शिकलीची. तशीच घरांत वरे वन गुड मदर इज मोर दॅन 100 टीचर्स काय इंग्लिश शिकिल्लो मस्त लोक आसा जगा तांकां इंग्लिश कळका. चांगली एक सुशिक्षित आवय घरांतून 100 शिक्षकापेक्षा चेडवांक शिक्षण देणार जातके. वन गुड मदर इज मोर दॅन 100 टीचर्स. दुबईन तर पयस आयला स्कॉलरशिपाक घेतला चेडवांनी आज वयल्यान सर्टिफिकेट कसं की मेळता असली पुरा सर्टिफिकेट मस्ती किंमत नाही ती. हां घरांतून आई ज्या संस्कार चेडवां दीत रावता ज्या संस्कारांत चेडूं वाडत राविल्लें आसाची तेची चेडवां तसली संस्कृती घडयतात. आयडियल जावका जर जाल्यार आयडिया मारनाशी आयडियल जायना. आयडियल जावका जर जाल्यार आयडिया जावका बा तशें चेडवांक हेच तरेन तयार करच्याक आवय बापय ही कारण ठरतात. स्कॉलरशिप घेतला स्वामी हातान हुई स्वाम्याल नांव बरें गोकर्ण म्हणटा स्वामी चातुर्मासा बसले स्वर्ण जयंती करू बसले जांगे घेवन हुई पायस सगळे वांटितात स्वाम्यान पायस खाऊ ना. हां अंतू ह्या ಸುಸಂದರ್ಭಾನ್ तुम्ही येऊन घडयल्याक ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೊಂದು सांगवे जायते. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ. ಕರ್ತವ್ಯೇನ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. कोणी उरतो उद्योगपती उरो वेदाध्ययन केलो महापंडित उरो सिद्धांत म्हळें म्हणजे व्याकरण अधिक शास्त्र 12 वर्ष करता ती प्रयत्न 2 वर्ष 5 वर्ष भितर न्हय 12 वर्सां भितर व्हडी डिग्री मेळोवन घेवूं जाता. तरी व्याकरणाचें पांडित्य म्हळ्यार आनीक क्लिश्ट. तशी ತಾನೆ आपणाल ಸದ್ಗುಣ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆನುಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. तो खंय शिको मुंबय वचून शिको आतां चड शिक्षण घेवच्याक आमगेन क्षितिज म्हळ्यार भारताची परिधी नुप्र जाता. अमेरिका वचून शिका इंग्लंडा वचून शिका. तरी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ವಿನಯಶೀಲತಾ ನಯಗಾರಿಕೆ सहने सहिष्णुते सदभिप्राय स्वाभिमान स्वावलंबने स्वाभिमानस का आपण सारस्वत स्वावलंबन आपणाला जगणे आपणाला पायारीचेपणे आपल्या बुद्धिमत्तेनं देवान दिलें ज्ञान प्रतिभा क्रियाशक्तीचं ही आपण वापरलं म्हणून जाल्यार आपण जीवनात साक्षात्कार करून घेवच्या शकता ही क्षमता आपणाला आसा. आत्मिक बल आपणाला आसा. नरशिंवा आत्मिक बल आसता जे हे आपण डेव्हलप करून घेता म्हळ्याक निरंतर आनी त्या तरे चिंतन मंथन मनन करत रावल म्हूण जर जाल्यार तेही ಮನುಷ್ಯಾಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಲ್ಲದು. ಕಿತ್ಲೇ ಎತ್ತರ ವೈರೋಚ್ಚ ಎತ್ತ ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸಬಲ್ಲುದು. तशी परोपकार बुद्धी आस का सत्यसंधता आस का प्रामाणिकतन असले तरेचे गुण ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಆಸ್ಕ ಇತ್ಲೆ ಅಸ್ಲಾರಿನೂ ಪ್ರೋ ವಿದ್ಯಾಭಿರುಚಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ಸದ್ಗುಣ. ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
मास्तरान नरेशन दिला गेट स्टाईल दाखयला ताणें पांच तरे स्टेप आसता का पांच स्टेपान एक स्टेप चुकली म्हण जाल्यार मार्क गेल्लो पांचान तूं पास जालो वे ती क्षमता जर संपादून घेतो वे कसं नाही तो काहीतरी बरी करच्या शकता मास्तर शाब्बास म्हणता तू 10 प्रश्न बरे सोडून दाखयलेच मास्तराला प्रसन्नता ते तो एनकरेज करता वय आयडियल जाऊ का एनकरेज तुम्ही लक्ष काही नामो केन्ना तो सभे येऊन बसता आम गौरव असा नाही ताण दिवची गौरव नाही हा ताणे घेऊ का मठ कट्टीसी दिवरो व्यवस्थे ಮಾಡಿ दवरो ನಾವು लोकाभिराम राम करे काम हम बैठे आराम 5 दिवसाक नरसिंहाल सगळे बळगान तुळशी पूज केल्या बायलान बरे बरे भजन म्हणा आता ते भजन ऐकूच्या आमकां फुरसत नाशिल्ली आता ते बरो न्हाण येवन आनी एक दिवस भाशणां घालें हांगा वय वय स्वाम्यान बशील वेळार कसं नाही भाशणां कार्यक्रम जावका वय कोणती नाही महिळा मंडळ ती कामत म्हळेली सबिता आसका तिणें बरें तुळशी जरी बरें भजन म्हळेलें जालां ते बरो नाडे वय वय घरान तूं सुने दाखय पयलें सुनय तशी डेवलप जावका तुळशी पूज करतली जावका वय त्यासाठी तुळशी पूजा आमी फरडी मारल ना फरडी म्हळ्यार कितें ಅನಗತ್ಯದ ಭಾಷಣವಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಆತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ मुरे कन्नड समज मुरे पैरा इलो स्वामी कसा उलयताची तुम्ही कार्यक्रम दवरा येता मात्र टाइम शेड्यूल उरो म्हणताना ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ದಾयना करत गेलं तशी तर मॅथ्स मास्तरान शिकयला आमकां 3 करून दाखयला आपणे उरिल्लें 70% तुमगेलें आतां आसा 100 पॅकेज जावका वय पॅकेज जावका इंग्लिशान आयकलें कळ्ळें तुका उते खांब्याला रावला तो वय बा मेमरी 3 ताण दवरला जर जाल्यार 30% ग्रेस घेवच्या दाखयला ताणें रईसी गाडी म्हळ्यार बस कार सोडून वतना आमकां ವಿಮಾನಂತೂ ಸೊಡ್ಚಿ ನಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ म्हणತಾನ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ नॉलेज इज ओशन खंय नॉलेज इज पवर खंय डेव्हलप करून घेवच्याक आपणाली एनर्जी लावका म्हणताना खाल्लेलें पिलेलें भोविलें ಪುರಾಸತ್ ಓದುವಿಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ರೂಪಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂಥ क्षमाशीलರಾಗ್ತಾರೆ आमी खंय पळयलें सायबांचें पोर ते डबल PhD जाता उय आमकां दिसता सायबा पोर ती न्हय आतां केलें म्हूण न्हय तांगेलें कसं बुद्धी आमगेलें चेडवान कसं संपादन घेवयता ताच्या किना न्हय त्या हुशार आसा वय अशें तरेन मना एक तर एक फावटी दिसल्यारही नॉलेजेबल न्हय कसं न्हय आतां भारत सरकारान 2 जण मिनिस्टर जाले बरेच्या स्वाम्याले भक्त ते आयल्यार आयडियल प्रभाकर कामतीन बशिल्ले म्हणजे फाय येता पळया तो फायने 15-18 तारीख उय तांगेली पर्सनॅलिटी पळोवका तो रेल्वे मिनिस्टर आज सांगला ताणें आनी बजेट ना काय कसं न्हय फायदो ना जाल्यार वर्साक रेल्वे तिकेट वाडत वता तिकेट वाडतलेंची हां पेट्रोलाक डिझेलाक खर्च आसा बा स्टाफाक पगार दिवचे आसा बजेट दिन नशी ರೈಲ್ವೆची ಕ್ಷಮತಾ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುವಿಧಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಾರಸ್ವತರು तो ही प्रभू खंय आमगेलो म्हणटा भक्त तो आयले ताका सत्कार घालतना शाल घालतना आमकां संतोष दिसका तो कशी बागसून बसता पळया हायफाय न्हय तो हां कोण होय रेल्वे मिनिस्टर हो आजी उलोवन दाखयना गोश्त सर गणपती उत्सवात ट्रस्टी असतो आमकां आनी खंय खंय आमी ट्रस्टी दवरला ताका न्हय एकंदरी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭಾಷಣ ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಜನ ತಿಳಿಬೇಕು ಹೌದು ರೈಲ್वे मिनिस्टर तो स्वामीला कशी बसला त्यांचं महत्त्व सांगच्या कारण कितें आनी तो गृहमंत्री पर्रीकर तोही
बरें पर्रीकर म्हणटात ताका रक्षणा मंत्री आमी कितें म्हळें आं नाही रक्षणा मंत्री पवर आसता गेले गृहमंत्री हय तिनी तडे कॅडर हातांत घेवं का तरी तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर स्वामी म्हणटा हांवें बसता तो बसकजीची ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಾಗ ಮಳ್ಳರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಿಬಾರದು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಕಾರತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಲಿ ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತೆ ಸುರೇಶ ಪ್ರಭುನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳರ್ ಪಳೆಯ ಸರ್ ದೆಂಪೆನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳರ್ ಪಳೆಯ ದೆಂಪ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಚ್ಪಟ್ಟಿ ಪಾಂಪಡ್ತಾ ಸರಿ ಅವರು ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಣ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಜೀವನ ಪರಿಣತಿ ಬಹುಮುಖ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸ ಸಹೃದಯಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕಿನ ಆತುರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತು ಆತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲಿರಬೇಕು आपणे कशी आपण रहिसू का म्हणेल तरी धोरणाही त्याने आत्मसात करून घेऊ सांगता तूं 5 दिवसाक कितेक त्याने गौरव विद्यार्थ्यांक तांगेले कॅडराक समजावन द्रव्य वांटिलें दाना तांणी बी मेळ्ळो पयसो कितें करका चांगल्याक ಕಸನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಾಂತೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ अशतरेन आमी चांगले तरेचे शिक्षण क्रमांक मुखार सरीन जावचें परत स्वाम्या मुखारी आमकां सन्मान जावका वय सुरेश प्रभू येता पळया फायच्या पराक वय खंयचो तो आतां डेल्ली मनीस जाला तागेलो गांव खंय म्हूण गोता आमकां तागेलो मालगड कोण म्हूण गोता सगळं न्हय अशें सहज म्हळें ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ताके मंगळूरकारांनी आपेला स्वाम्याला 50 वय तागेले गुरू आम्ही गुरुविಲ್ಲದ विद्ये व्यर्थ काय गुरु दवकाबा तो फाय येऊन पांय पडता कशें पांय पडता म्हूण पळया तागेले चेडूं तागे बायल येवच्या पुरो कल्पना ना आमकां कित्याक तांकां फ्लायटार येवका तरी सज्जनिका ಹೃದಯದ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಅದರ ಒಡನೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಿದೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ त्याच तरेन चेडवानही व्यक्तित्व आपल्याला चढ उंचावून घेऊ तसं एक सुअवकाश जीवनांतू मेळत आसता आसले मेळ्ळेले वेळार साधून घेऊ 5 दिवसा कार्यक्रम चंद जाला अशें आमी समाधान व्यक्त करतात तुळशी पुजे वेळार स्वाम्यान भाशण ना आजी नरशिवाक गडबड आशिल्ली दिसता हो मास्टर ऑफ सेरेमनी करेक्ट ना कसं काय वय करेक्ट ना रे साहेब बा आत्या तुळशीक पूजन करतना बायलान म्हणजे भजन आसा वय वय आयकता मास्तर न्हय हाय ते भजन म्हणटा स्वामी बरोवन धाडटात स्वाम्याला कसलो हाजेर अर्थ करचे स्वामी समज आमकां वय सगळ्यांक बरें घडो सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचे आमी समारोप घडयतात